एकविसाव्या शेंकड्यान कोणाच्या दारान लायट ना तिवूय गोंयान आयकपाकूच अजाप दिसता. अशाच एका बेळे वेळसावच्या फॅमिलीच्या घरान फाटली 80 वर्सां लायट नाशिल्ली. ही गजाल मिडियावेल्यान आमदाराच्या कानार पडली तेन्ना तांणी फुडाकार घेवन सातू सतरकाराच्या घराब्याक विजेची पुरवण सुविधा करून दिली आनी 80 वर्सां उपरांत ह्या फॅमिलीच्या घरान पयलीच फावट लायट पेटली. RDX गोवा खातीर वेळसावच्यान प्रसाद नाईक. ड्रीम उक्ती जाल्लेशें आज बाब आमच्या MLA अतुल वाजन जे 8 दिसां भितर जेन्ना आमी त्या दिसा पयले फावटी तुमच्या माध्यमांतल्यान पळयल्लो न्यूज आनी ताबडतोब तो घरा वचनासतना आमी डायरेक्ट सेमा बुगलेसान आमी डायरेक्ट हिंगा येयले आनी हेजेर आमी ताबडतोब कितें तरी करपाक सरान एक्शन घेवपाक तयार केलें. आनी बाबा आमकां रेमेदीसान दिसान दाखयली त्या कडेन ती हें आसली NOC आसली पंचायताची, सो इजी जालें. आनी सोशल वेलफेअर तेमकांय हांव काळजांतान देव बरें कर म्हणटा, असले लोकांक आदार दिवपा ते मुखार सरले. कित्याक सोदून काडपाक इजी न्हू तें. हूंय वचोन भितो कोण कोण आहा तें तेणी काम केलें आनी दाखयलें की आमच्या गांवांत अशें आहा. आनी जेन्ना सरान न्हू स्टेप घेतले हांवें चोयला ते भाशेन खंयचो स्टेप तेणें घेतलो फाटीं दवरना, ताणें कंप्लीट केलां. देखून हांव काळजांतान देव बरें कर म्हणटा ताका. आनी दुसरें हांव सांगूंक सोदतां, जेन्ना हो तुमचो न्यूज जालो सेकंड डे एकली बायल आमच्या घराको येयली आनी म्हणपाक लागली तुमी कितें भाटा खबर उलयताय, तुमी भाट तेंगे म्हणलां आनी कितें. आमी सांगलें आमी तशी स्टेटमेंट केलें ना. आनी जी लायट इज अ गव्हर्मेंट आनी असले हितून रावता तांकां गव्हर्मेंटान सांगिल्लो उदो आनी लायट सगळ्यांक दिवची म्हूण. आनी सदां हांवें आपयन हाडलो आमच्या पंचाक बाब रेमेथीक, तो वयता एक उलयलो आनी ती म्हणपाक लागली आपल्याक प्रॉब्लेम कांय ना, बट तेणें आपल्याक सांगोना. हांवें म्हणलें तुमगे ओनरशीप इज अ डिफरंट इशू आनी हो डिफरंट इशू, कित्याक आमगे MLA म्हळ्यार हेजेर गेलो ना, भाटाचेर गेलो ना. आनी आतां जे हांव सांगूंक सोदतां की तुमचें कितें ओनरशिपा कितें आहा तें तुमी डिसायड करे. पूण सरान फकत तांकां एक लायट ही मनीसपणा कायद्याचेर दिल्या, सो हितून आमी खूब खुशाल. तें पयलीं काम केलें म्हणून म्हाका सांगलो म्हूण बरें काम जालें म्हूण म्हाका बरी उमेद जावं भोगली. आनी सर आमगे म्हाका आनी उमेद भोगता. आमगे सरपंच बी सेक्रेटरीन बी म्हाका बरें हें केलें म्हूण. आनी आमगे हो रुकजीन बाब सद्दांच आमी जात्रा येता तेका हांव काळजांतसान आनी आमगे MLA काळजांतसान देव बरें कर. काळखांतल्यान उजवाडा कडेन व्हरपी असो एक आमी म्हणटा की दिवाळेच्या दिसांनी आमी अशें उलयता. पूण कितल्या वर्सांनी आयज हें उतर म्हाका घेवचें पडटा, कित्याक की आयज हेंच्या सातू सतरकर हेंच्या घरान आयज काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वचपाचो दीस येयल्लो आसा. की हें सगळें क्रेडीट वयता आमदाराक वयता, कित्याक विदीन शॉर्ट स्पॅन तेंच्यांनी तांकां लायटीचें अरेंजमेंट करून दिल्लें आसा. पंचायतीनूय तसोच हेल्प केल्लो आहा, पंच मेंबर हांगसरलो आहा, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें सगळें जावपाक कारण इतलेंच की म्हाजो चेडो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान हांगसर आमी घरा तेज्या वांगडा हांव भोंवतालो पळोवपाक लागून. तेन्ना हें आमकां नजरेक येयलें की असो एक व्यक्ती आहा की ताका लायटूच ना हांगसर. पूण तो एक फुडाकार घेवन तांकां आमी मदत करपाची अशें म्हणून हांव फुडाकार घेतलो आनी आयज तो सार्थकी जालो असो म्हाका खूब उमेद भोगता. आनी तांकांय खूब उमेद जाल्ली आसा की आयज आमकां ही लायट मेळिल्ली आसा म्हणून. देव बरो कर तुमकां सगळ्यांक. सांगपाचें म्हणल्यार म्हाकाय चड सांगपाक नाका. ऑलरेडी बारीकशें एक काम जालां, अशें व्हडलेंशें काम जावना पूण इल्लेशें जालां. म्हणटच ती लायट म्हणल्यार आमकां लायट दिवपाक जाय आसली. हांव तेचेर आनी चड डिस्कस करना. लास्ट टायम तुमकां हांवें नोदरेक हाडलेलें. हांव जाणा परत रिपीट करता, असलेच घरान असलेच शेणान हांव रावन येयल्लो मनीस, म्हाकाय दूख खबर आसा कशें तें. पूण तरी आमी खंय तर कमी पडले आसतले तिका हें जावपाक. पूण तरी आसतना हेजेनी फुडें ते कसलो हेल्प जाय पळय. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार सरपंच आसा, पंच आसा, सोशल वर्कर आसा, हांगा सगळे आसा. आनी बाबा सुरेंद्र मडकयकर हाकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. ताणें मिडिया तर्फेन हाडलें आनी आमचे दोळे उक्ते जाले. आनी ताका लागून आयज हांगासर उजवाड आमकां दिश्टी पडटा. हांव जाणा म्हाका मातशें इल्लेशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते भाशेन हांवें तिका सांगलें आमचें जाता ती भाशेन गव्हर्मेंट सायडीन कसलो तर तिका हेल्प करपाक जाय, म्हजे सायडीन कसलो तर हेल्प करपाक जाय. हांवूय थोडोसो कमी पडला पूण तरी आसतना म्हाका जें कितें जाता तें हांव सदांच तिका हेल्प करपाक हांव भावुरतलो. आनीक हांव जाणा हांव तिका विचारतालो, येवनूच पळय तेन्ना विचारलें घर कोणाचो लुगार कोणाचो अशें विचारलें. पूण ती म्हणपाक लागली भाटकार आसा. पूण हालींच म्हाका दिसता रोकोजिनाक चड खबर आसतली, कोणी तर ओनर हांगासर आयलो आनी हाचेर कितें तर भासा बाबा तुका रोखोजी सांगतलें. असली मातशें हांव मागता आमची जी ओनर आसा
तुका बरें एक रिक्वेस्ट आसा जाता जाल्यार तिका हेल्प करा. बाकीचें कितें आहा जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट सायडी वो म्हजे सायडीन हांव तिका हेल्प कर रेडी आसतलो. कित्याक हे घरान अशें रावप आनी आमी ओनरान ना दिवप हें म्हाका बरेंशें दिसना. म्हूण हांव मागतां आमची ती जी ओनर आसा तेणी एक गरीब मनशाक एक हेल्प करचो. जाता जाल्यार तिका NOC दिवन कशेंय जाल्यार तिका हेल्प करून हें घर उबें जावपाक आमी जाता ते भाशेन वावुरतले.